Because I stand by to oppose the demands and support the cut motions moved by me, as I would speak on demand number 42, demand number 43, and demand number 85. Speaker sir, jenna ami sportsache uloytay, the basic, the whole philosophy of the sports activity comes with the Goa State Youth Policy, Speaker sir. Speaker sir, I would like to bring it to the notice of this House कि in this same House, August 2014, amgele ye Chief Minister gaile ki he had tabled the youth policy on the same floor of the House during the late Manohar Parekar's time. And in 2019, again he had given an assurance that this policy, that is the Goa State Youth Policy 2015, will be implemented. It will be framed by the Directorate of Sports and Youth. And the policy would say that setting up of Goa Youth Welfare Corporation and establishment of Taluka level youth resource centers, among other things. Speaker sir, here uloin zait part gelole hai, ani it is still there. Youth policy ji aha, Goa State Youth Policy, also should be in line with the national youth policy. And the purpose of a youth policy is to create conditions for learning, opportunity and experience which enable young people to develop knowledge, skills and competencies, Speaker sir. So Speaker sir, ji amgeli Goa State Youth Policy ji ha, ती अजून पुसान नोटिफाय जाल ना. ती नोटिफाय जावपाची गरज आहा. आणि जेन्ना ती नोटिफाय जातली तेन्ना ते पॉलिसी प्रमाणे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रत्येक आमदाराक वेरियस फॅसिलिटीज ज्यो आहाय त्यो स्ट्रीमलायन करपाक आनी इजी जातले. स्पीकर सर. स्पीकर सर, आय वूड लायक टू थँक दी स्पोर्ट्स मिनिस्टर. आतां हे डिमांड्स हेच पयले फ्यू डेज बॅक ही हॅज गिवन अस एन अलॉटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स जे फुटबॉल जावं कितें इक्विपमेंट्स ते म्हाका दिसता एक 2.5 lakhs एक आमदाराक मेळटाय ते दिले आतां. पूण स्पीकर सर, ह्या 2.5 lakhsan कांयच मेळना. स्पीकर सर, वी हॅव सीन इन द पास्ट ते फुटबॉल, व्हॉलीबॉल, फुटबॉल एज बॉल मेळटाय, बॅट मेळटाय आनी तेजेर प्रमोशन ऑफ फुटबॉल एक्चुअली रियली इज नॉट हॅपनिंग. स्पीकर सर, जे भाशेन आमगेलो MLA LED फंड आहा ते भाशेन स्पोर्ट्साक प्रत्येक MLA एक फंड करून घेवचो. स्पीकर सर, दिस इज आय एम पुटिंग अ डिमांड for the next financial budget so that you can put it in your agenda to prepare yourself 6 months in advance for 2025 budget. Speaker sir, प्रत्येक आमदाराक तू एक बजेट अलॉट करचो ताकी स्पोर्ट्स हितून ताणें आपल्यागेली कामां थोडी करून घेवपाक म्हणून. स्पीकर सर, हांव गेले ते पार्टी उलयलो, हे पार्टी उलयतां जाता जाल्यार हे बजेटान आमगेले मिनिस्टरान स्पीकर सर वेटरन्स फुटबॉलाक एक अपलिफ्ट करपाक. आमगे भरपूर भुरगे आहाय जे वेटरन्स आज फुटबॉल खेळटाय आनी ते कीप देम सेल्फ फिट. ओ वेटरन्स फुटबॉलाक तूं एक तेंको दिवपाचो गरज आहा. काय ट्राय टू फॉर्म समथींग वेर वी कॅन हॅव अ वेटरन्स all villages, your inter villages of Goa, your inter constituency veterans football club organized by the SAG. Yeah, ek core ani maksada this will give a boost for everyone. Speaker sir, when it comes to power lifting, West India Championship Rajasthan जावपा which is happening on the 2nd of August. आता 2 दिसांनी भुरग्या घोडे आज 22 होताय वो हाल 22 होताय 2nd August till the 4th August. हितू जायत जावं भुरगे आहाय स्पीकर सर. आमगेले बाणालीचे आहाय, वारकींचे आहाय आनी गोवा ऑल गोवा भर 12 या 13 भुरगे आहाय. स्पीकर सर, तेंगे जे देस्पेज आहा तो देस्पेज म्हाका दिसता आमकां घेवपा जाय. कित्याक तितू भुरगे मेडल होल्डर्स आहाय, गोल्ड मेडलिस्ट आहाय, सिल्वर मेडलिस्ट आहाय. There are good on the various category. I also Ministerak Dille ek information. You can take a call today because these boys are going on the 2nd of August. तुक मागसता हांवें मोठे मोठे डिस्पेस केले तेंगेलो एक 3 या 4 लाख रुपये ह्या भितर तुगे तेंक सगळ्यांगे 13 जाणां गेलो डिस्पेस जाता and they are looking for very small budget. So give them that, it will give them an encouragement 2 तारखेर वचपा पयले. स्पीकर सर. स्पीकर सर, government job for medalist at national games जे कोण national games वयता ते गव्हर्मेंट जॉब एश्योर्ड. हे लास्ट टायम उलयल्ले स्पीकर सर की कोताय म्हूण, पूण हे खूंय पावलां कितें तें कांय खबर ना, मेसेज क्लियर ना भुरग्यां मदें की बाबा आपूण जर तर नॅशनल गेम्सांक गोंयच पासत जर तर मेडल हाडली जाल्यार आपल्याक जॉब मेळटलो गव्हर्मेंटाचो. हे क्लियरिटी येवपा जाय स्पीकर सर, हे करपा जाय आनी भुरग्यांकूय सांगपा जाय, इस्कलांनी सांगपा जाय, सो दॅट पीपल नो अबाउट इट. चिल्ड्रन ऑल्सो नो, पेरेंट्स ऑल्सो आर मोटिवेटेड टू पुश देयर चिल्ड्रन. स्पीकर सर. Speaker sir, my colleague Advocate Kalus has already spoken about the so-called allegation of a scam coming up from the cycling association
ऑफ गोवा सायकलिंग एसोसिएशना स्कॅम हाडले स्पीकर सर ऑलरेडी मिनिस्टरा कडेन आमी मांडलो आहा हें ही शूड लूक इन टू द फॅक्ट्स अबाउट इट अँड टेक अ जस्टिफाईड कॉल स्पीकर सर स्पेसिफीक डिमांड्स वयताय आज कोलवा गांवांत आमकां एक फुटसाला गरज आहा इनफॅक्ट हांव जेन्ना हे आमदार जावन पयले पाट उलयलो तेन्ना हांवें 7 विलेजी एक फुटसाल करपा म्हूण डिमांड घायलो आमकां दिसलोलें की डिमांड घायले आनी वय म्हणटरी सगळें मेट म्हूण हिंगा सो तेश दिसलोलें स्टार्टिंगा स्पीकर पण तेश ना तें 2 बजेट जालीं हें 3रे बजेट एसएजी अंडर आमकां ते 2.5 लाख फुटबॉल आनी ते दिताय तेजे भायर कांयच फंड इन्वेस्ट जालो ना फ्रॉम एसएजी सो आय डोंट नो वॉट इज द प्लॅन बट इफ यू कॅन मॅनेज टू गेट द फंड्स एटलीस्ट फॉर दीस बजेट म्हाका सद्या अरावंड 60-70 लॅक्सां भितर मॅक्सिमम एक धाकटो फुटसाल येता जर जर ते 70 लॅक्स हे बजेटान अलॉट करून कोलवा गांवांत आमगे एक फुटसाल तुज्यान हे बजेटात दिवपा जाता 24-25 आय थिंक दॅट वील बी द ओनली अमाउंट दॅट यू कूड स्पेंड फॉर अस फॉर बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पीकर सर हय जागा आहा बट हे बजेटा म्हाका दी हांव नोट पास करता म्हाका एश्युरन्स दी स्पीकर सर नॅशनल स्केटींग चॅम्पियनशीप जाल्ली स्पीकर सर फातोर्डा जाल्ली हे पाटी आनी बाय स्केटींग एसोसिएशन ऑफ गोवा स्पीकर सर हेंका फंड दिवं ना गव्हर्मेंटान म्हाका सद्या नेक्स्ट इयरूय जावपा सो हें काडपाक गरज आहा आमकां जाग सोदपा जाय स्पीकर सर आय थिंक वी शूड प्रमोट दीस स्केटींग जायते भुरगे आतां स्केटिंगांत वसता स्पीकर सर द लास्ट पॉयंट इज पॅरा ऑलिंपीक आतां जावपा आहा प्रमोशन ऑफ पॅरा ऑलिंपीक बरे भाशेन जालें ना वी नीड टू हॅव more motivated and more robust way of approach towards promoting para olympic promotions speaker sir I will come to art and culture speaker sir आज पेपराचेर जर तर चोयल जाल्यार आर्ट एंड कल्चराचेर येलो आहा की कला अकॅडमी जे आहा कटन जो आहा तो कटन ओदू उरलो एक त्रियात चलता आसतना आनी तो तियात तसो कंटिन्यू जालो कटन न्हय आसतना कला अकॅडमीचे भरपूर चर्चा जाल्या स्पीकर सर हें आसतनाय जर तर अशें करून सिट्युएशन जाता आनी तियात पडदो ओ दोन चलोवपा पडटा जाल्यार स्पीकर सर हुंय काय आम चुकताय स्पीकर सर आम एकमुखार टिका कोताय सगळें कोताय पूण हुंय काय चुकताय बेजीक वस्तू ह्यो आमगे जायनाय कला अकॅडमी इश्यूज आर नोन टू एवरी वन प्लीज एन्श्योर दॅट दी कला अकॅडमी कम्स बॅक टू इट्स स्टँडर्ड्स आय वूड ओनली से दीस आय वील नॉट गो इन टू डीप बिकॉज एवरीथींग इज नोन ऑन दीस फ्लोर टू एवरीबडी स्पीकर सर हिंगाय गरज आहा हिंगाय आर्ट एंड कल्चरान डिमांड नंबर 43 हांगा गरज आहा की MLA एक फंडचो कित्याक आर्ट एंड कल्चराचो फंड इक्वली डिस्ट्रिब्यूट जायना कोण MLA बरो आहा जाल्यार घोडे तेगे पास जाता फास्ट आहा जाल्यार तेगे पास जाता सगळ्यांक इक्वली फंड डिस्ट्रिब्यूट जायना so we have to make sure that a certain fund is allotted and then the MLA uses that fund in art and culture however the way he wants in his constituency through the right procedure because the registration of clubs small clubs we have to promote through your departments because art and culture and धाकटे clubs promote करपा जाय register करपा तेंका guidance दिवपा जाय एक counter करपाचो very easy way of doing आणि promote करपा जाय की एक categorically एक staff दवरपाचो whoever want to register धाकटे क्लब आय स्पीकर सर धाकटे भुरगे आपल्या गेले धाकटे ग्रुप युनायटेड बॉयज ऑफ बेनावलीम मोंडो बॉयज ऑफ बेनावलीम क्रॉस बॉयज जानोत बॉयज अशें करून धाकटे ग्रुप सगळे गांवांत आहाय तेंक रेजिस्टर करपा जाय वी हॅव टू टेक इनिशिएटीव हांवें कॉमेस केला मुजाटी स्पीकर सर बट गव्हर्मेंटा हातीन एक इनिशिएटीव जायच दिसत म्हाका स्पीकर सर infrastructure for art and culture needs to be it is a broad I will not go in specific but you have to look for a plan a yearly plan of how much money you are going to spend on infrastructure for your art and culture speaker sir there is a big failure to promote encourage recognize the artists theatrists जावं धाकटी भुरगीं जी टॅलंट आहा आम अनकट डायमंड्स म्हणटाय तेका अनकट डायमंड्स म्हणजे पॉलिश करपा जाय तेंका दे आर अनकट सो तेसले भुरग्यांक आमी वयर काडपाक तियात्रिस्ट आहाय तेंकां रेकॉग्नायज करपाक एट नॅशनल एंड इंटरनॅशनल लेवल्स सगळे आमदार उलयले स्पीकर सर बट हें जायना स्पीकर सर कला गौरव पुरस्कार म्हणा स्पीकर सर कला गौरव पुरस्कारांत जायते डिस्क्रिमिनेशन आसा तें दिसता ट्रान्सपरन्सी ना स्पीकर सर आमगेले हितून आग्नेलो सांताना डिसिल्वा मू पेर सेरावलीचो कितुली वर्स जाली तो एप्लाय कर स्पीकर सर आय डोंट नो ते कित्याक मेळना ही एलिजिबल क्रायटेरिया इज देर सगळें स्पीकर सर दिवचे जे कोण एप्लाय करता जर तर बेजीक क्रायटेरिया जर फिट जाता आनी एक्स्ट्रा आहाय जाल्यार म्हाका सदां तुवें हो पुरस्कार तुवें दिवचो दीस वील ओनली मोटिवेट स्पीकर सर कला समान स्कीम स्पीकर सर ही म्हाका सदां बंद जालो हा कंटिन्यू जावपा जाय आनी तेजे बॅकलॉग आहा तांकां पयशे दिले नाय तांकां जे पयशे मेळटाय ते पयशे मेळ्ळे नाय तांकां हेजे चोयचें आनी हेजे तेंगेले पयशे चालू करचे मुजे बरें येयल्ले जायत जाण ते करपा जाय स्पीकर सर सिम्प्लिफायड प्रोसेस फॉर क्लियरिंग ऑफ बारीक फायलो
2 लाखाच्यो 3 लाखाच्यो फायल्यो प्रोसेस करपाक भुरग्यांक, आनी गणेश येवपा आहा, दिवाळी येवपा आहा, क्रिसमस येवपा आहा, तेजी फायल्यो समज 2 म्हयने पयलीं गायलो सिम्प्लिफायड प्रोसेस. भुरगो कितें जाल्यार करूं सोदताय, घोट करूं सोदताय, दिवाळेक कसलो प्रोग्राम करूं सोदताय, गोणसा प्रोग्राम करूं सोदताय, सिम्प्लिफायड प्रोसेस सिंगल विंडो सिस्टमा भाशेन हाडलें, फॉर्म भरलें, एटॅच केलें, जालें, तुका क्लियरन्स मेळ्ळी. स्मॉल फंड्स ओ हेजे घालचेच एक म्हयन्या भितर दीत म्हूण सांगिलां स्पीकर सर, मिनिस्टर दिवपा लागले. बरें, सो आय थिंक दॅट सिम्प्लिफायड प्रोसेस इज वॉट आय सी इज मिसिंग स्पीकर सर. कमिंग टू द लास्ट फायनल डिमांड RDA, दॅट इज डिमांड नंबर 85 स्पीकर सर. जे भाशेन सांगिलां दिस इज द थर्ड बजट of my particular presence in this house speaker sir. 2022 July speaker sir, minister had come, he visited amge Orlim gaon, amge Carmona gaon, Kavelosim gaon visit kel speaker sir, आणि आमकां लेटर धाडली की 4 जॉब दाखय म्हूण आनी 2 जॉब करतो म्हूण. सो 2022 to 2023 बजट जालो, 4 जॉब धाडले स्पीकर सर. वार्का पेडा ब्रिज तेकाय धाडलेली, तो कोना म्हूण मागीर हांवें टुरिजमा धाडली, आनी हे पाटांत पोतोन प्रपोज केल्या ग्लास ब्रिज करपाक, टुरिजम एट्रॅक्शन जावपाक स्पीकर सर. ती आजून जालें ना, तेजें कांयच जालें ना. ओर्लीम जिम्नेजियम एक गायलें, कोलवा टिंटो गायल्लो, आनी कार्मोना पंचायत हॉल एक्सटेन्शन 4 वस्त गायल्ल्यो 2022. 2022-23 एक बजट जालो, 23 to 24 2 बजट गेले स्पीकर सर. समज जर तर म्हाका 25-50 लाखां 2 काम आहलीं, 2 बजट गेले स्पीकर सर. आतां जिम्नेजियम कॉमेर्स जालां उरलें. आय वूड लायक टू थँक द मिनिस्टर फॉर स्टार्टिंग दीस जिम्नेजियम वर्क. कोलवा टिंटो कॉमेर्स जावपा आहा, टेंडरा गेल्लो आहा, तेकाय लागून थँक्यू म्हणटा. बट थँक्यू म्हणलें म्हूण जायना, 2 वर्सां बजट कांयच काम जालें ना बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीन. सो बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी ते 2 वर्सां बजटा म्हाका सदां म्हाका एकोमोडेट कर ह्या वर्साक स्पीकर सर. आनी दॅट फंड इट इज मे बी अराउंड 1 CR. आय वील गिव यू अनदर 3 or 4 जॉब्स अंडर RDA. गेट इट डन विथ दीस बजट. मुझे वर्क ऑर्डर 31 मार्च जाचे पयलीं येवपा जाय. फॉलोअप हांव करता स्पीकर सर. आनी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आहा स्पीकर सर. जेन्ना आम RDA स्टाफांक उलयताय फायल पास जायनाय कितें जालें, आम प्रेशर घालताय सो दॅट द वर्क कॅन बी डन विथ इन द फायनान्शियल बजट. बिकॉज RDA स्टाफ ना म्हणटाय, स्टाफ ना, दे आर ओवरलोडेड. सो हुंय काय म्हाका सदां स्टाफ शॉर्टेज आहा सगळे डिपार्टमेंटांनी. तुवें स्पीकर सर हो स्टाफाचेर नदर मारची आनी स्टाफ हे करता. सेईंग दीस आय वूड लायक टू एंड विथ दीस. थँक्यू स्पीकर सर. तुम्ही पळयतात GNH.